सगळ्यांना परस व्हरता सर्वेस्पराचे मोगी सगळ्या परसूच व्हरते देवाच्या दोंगरार चढूया ताच्या मंदिरांत चढूया देवाच्या दोंगरार चढूया ताच्या मंदिरांत चढूया हिशोब नासलेल्यो वर्सां सगळीं राष्ट्रांतूय चमका एका स्थळ्यान पुरवठून आनंद परिती म्हणटा देवाच्या दोंगरार चढूया ताच्या मंदिरांत चढूया देवाच्या दोंगरार चढूया ताच्या मंदिरांत चढूया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयज आमी मीस पेटयता सोंपून गेल्ल्या भयणीच्या आत्म्या कार्मीन दे सोजा म्हयन्याचो उगडास करता. दुसरें मीस आमी पेटयता सोंपून गेल्ल्या मारिया रोजा स्ट्रोसियो म्हयन्याचो उगडास करता. हे आमच्या भयणांक सासाचें सूख पुनो जिवंतपण आमी मागुया. तशेंच मागुया सोंपून गेल्ली आमची भयण जॅनेट क्रिस्ती रिबेलो वर्साचो आमी उगडास करता. हेय भयणीक सासणाचें जिवीत आमी मागुया. मागुया आयच्या दिसाक आपल्याच्या जल्माचे दीस संभ्रमता जोनाथन मेंडोन्सा, एलेक्स लॅमोस आनी हेर आमची भाव भयणां तांचे पासत तांकां बरी भलायकी आनी देवाचो आदार आशिर्वाद मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सोबी आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. मोगळ भाव भयणीनो, देव आपल्याच्या विस्वासान आमकां साबा देण्यांनी बोदता, आमकां उपोट देणी दिता. आमी ताचेर सदांच विस्वास धरून जिवंक आनी ताच्या करारांत आमी जियेत आसतना उदारपणी आमी जिवंक दुसऱ्या सोबी आमी बरे भाशेन आमची चाल वागणूक दाखोवंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. साबार फावटी देवाचें उदारपणां आमी घेवन आमचें क्रिस्ती जिवीत बरे भाशेन जिवंक ना म्हूण ओळखून आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांकवाल मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sonia,
रातुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर गुडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तूं सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भोक्ती करूंक आमकां शिकय. ह्या मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबी जियेता हारास वचलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. आब्राम भोव ग्रेस्त आसलो आनी ताचे कडेन आसली खूब गोरवां, रुपें आनी भांगार. आब्रामा सांगाती लोट भोंवतालो. ताची खूब मेंढरां आसलीं, गोरवां आनी तंबू. दोगांकूय एकठांय जिवंक तो गांव पावो नासलो, कित्याक तांची गिरेस्तकाय वाडलोली आनी अशें दोगूय बाराबर रावंक तांकां अवघड जातलें. आब्रामाच्या आनी लोटाच्या राखण्यां मदें झगडीं पेटूंक लागलीं. त्या भायर त्या काळार कानानकार लोक आनी पेरिसूइत लोक त्या गांवांत रावताले. ह्या खातीर आब्रामान लोताक सांगलें, पळय, तुजे आनी म्हजे मदें तशेंच तुज्या राखण्या आनी म्हज्या राखण्या मदें तंटो आसचो न्हय, कित्याक आमी भाव भाव. सगळो गांव तुजे मुखार मेकळो ना. तूं म्हजे सोरशिल्लो कुशीन सोर. तूं दावे वाटेन वेशी जाल्यार हांव उजवे वाटेन वेतलो, आनी तूं उजवे वाटेन वेशी जाल्यार हांव दावे वाटेन वेतलो. तेन्ना लोटान आपली दिश्ट मारून जॉर्दनाचे भोंवतणची सगळी जमीन पळयली. ती सगळी उदकान बरीच शिंपलोली. सर्वेस्परान सोदोम आनी गोमोरा हांचे निसणटण करचे आदीं ती सगळी जुवार पर्यान सर्वेस्पराचे बागे पुरी वो इजिप्ताच्या देसा सारकी आसली. म्हणटूच लोट जॉर्दनाचे भोंवतणची सगळीं शेतां मैदानां आपणाक विचून काडून उदेंती वाटेन गेलो. अशें ताणें एकामेकाचो निरोप घेतलो. आब्रामान कानांत वस्ती केली. लोटान त्या फालक्याच्या शारांनी वस्ती केली आनी सोदोमा पर्यान आपले तंबू ताणले. सोदोमाचो लोक एकदम खोटो आसलो आनी सर्वेस्पराचेर भोव व्हड अपराध करी. लोट आब्रामा सोरशिल्लो कुशीन सोरतूच सर्वेस्परान आब्रामाक म्हणलें, तुजे दोळे उबारून तूं आसाय थंय तावन उत्तरीक आनी दक्षिणेक, अस्तंतेक तशें उदेंतीक पडे. तुका दिश्टी पडटा तो आख्खो देस हांव तुका आनी तुजे संस्थीक सासणांक दितलो. जमनीचे मातयेच्या कोण्या भाशेन हांव तुजी संसद वाडयतलो. कोण्यांच्या जमनीचे मातयेच्यो कोणयो मेजूंक जायत तर तुजी संसद तुज्यान मेजूंक जातलें. उठ, ह्या देसाची लांबी आनी रुंदी भोंवून पळय, कित्याक तो हांव तुका दितलो. तर आब्रामान आपले तंबू उबारून हेब्रोनांत आसलेल्या मामऱ्याच्या शिंदूर रुखाशी पेणे केलें आनी थंय ताणें सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब सांदी. तुज्या तंबून सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळत म्हणया. तुज्या तंबून सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळत. चुकी विणे भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजान तावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशांक. जबाब.
तुझ्या तोंडून सर्वेस्परा बिराड विराट करून करून कोणाक मेळो. कोणाक मेळत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोडचोना घालिना, खोट्या नश्ट्यांक मनशांक कांटाळयता, पूण सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक जो बाप तुझ्या तोंडून सर्वेस्परा विराट करून कोणाक मेळो. कोश्ट आडमेळांनी कितलेय येवं दिल्लो सोपूत सांबाळटा, उश्णे दिता वाड घेना, लोंच खावंक कबूल ना, निरपराध्याक वायट करिना असल्याच मनशांक जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदां काळ जो बाप तुझ्या तोंडून सर्वेस्परा बिराड करून कोणाक मेळो. उद्गार. Soy sobresporak, soy sobresporak, soy sobresporak, soy sobresporak, soy. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Soy sobresporak, soy sobresporak, soy sobresporak, soy sobresporak, soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाकात आनी तुमची मोतयां दुकराच्या फुड्यांत उडोवं नाकात, कित्याक ती घोडे ती पांयां तोळा मोसतीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यान कुडके करतीत. म्हणटूच हेरांनी तुमकां केलोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात. सुमूर्त आनी प्रवादी म्हणगे हेंच. अशी दारवट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक घोटनाक पावयता तो दारवटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोळ आनी तातूंतल्यान वेता तो लोक पुस्कोळ. जिविताक पावयता तो दारवटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कोटीन आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, आयचे देवाचें उतर आमकां जायतो संदेश फाव कोत्ता. ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमी दोन वस्तू नियाळुया. पयली सुवातेर देव आपल्या कराराक विस्वासी रावता. God remains faithful to his promises. आमी पळयता पयल्या वाचपान कोण बरी देव आब्राहमाक आशिर्वादान बोदता, ताका सगळ्या राष्ट्रांचो बापूय कोता, न्हयच फगत ताका राष्ट्रां पूण जमीन वो एके भाशेन ताका जाय ती ग्रेसकाय दिता. देव जें कितें भासायता तें तो ताका फावो कोत्ता आब्राहमाक. आनी बारीकसाणेन आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ केले जाल्यार आमी पळयता आब्राहमाक कसलीच आसा नासलोली, पूण आब्राहम आमी जाणा ते भाशेन भावार्थाचो बापूय, देवाचेर विस्वास धरून जेल्लो हो मनीस. आनी देव आपल्याक
फुटोवचो ना वो नागोवचो ना वो सोडचो ना असल्या भावार्थान तो जियेता. देखून कसलेय ताचे जिवितान आडकुळ्यो येता तेन्ना तो देवाचेर विस्वास दवरता. न्हयच फकत देवाचेर विस्वास दवरून जियेतलो पूण मनशां सोबें बरे भाशेन जियेतलो मनीस. देखून पयल्या वाचपान आमी पळयता लॉट आनी अब्राहम तांचे लागीं गिरेस्तकाय आसली. अब्राहमा लागीं जायती गिरेस्तकाय आसली, लॉटा लागींय गिरेस्तकाय आसली. आनी अब्राहमान ही लॉटाची गिरेस्तकाय आपल्याक जाय जाल्यार घेवंक जाताली झगडी करून, कित्याक ताची गिरेस्तकाय आनी ताचे मनीस आसले चड आसले. लॉटाच्या कुच्यान अदीक चड आसले, झगडी करूंक जाताले. पूण ना, बरे भाशेन मनीसपणान तो ताचे बरी वागता आनी ही ताची चाल पळोवन देव ताका आशिर्वादान बोदता. जाय ती ताका देणगी दिता आनी ताका एक राष्ट्राचो बापूय कसो नेमता. दुसरी वस्त आयच्या दिसाक आमच्या जिवितान आमी आपणावंक जाता ती जावन आसा, सगल्यांक आमी एक सारकी पळोवया. लेट अस रिस्पेक्ट एंड ट्रीट वन अनदर इक्वली. हें आमकां जेजू उस्कायता. हाज्या शुभ वर्तमानान म्हणटा, पवित्र वस्तू सुण्याक घालूं नाकात, वा तुजीं मोतयां दुकरा फुडें उडय नाकात. आनी फुडें म्हणटा, तुका केलोलें जाय तशेंच तूं हेरां सवें कर. एकाच उतरान जेजू म्हणोंक सोदता की आमी सगल्यांनी एकामेका लागीं भोंवता आसतना आमची चाल आनी वागणूक आमी सगल्यांक मानता तसली जावंक उस्कायता. जुदेव लोक अदीक करून उंचले कुळीचे आसलोले. उंचले कुळीचे म्हणजे फारिज्यो, दोन शास्त्री, सादुकी हे व्हडले मनीस ते आपुणूच सगल्यांहून व्हडले म्हूण समजताले. देखून हेर दुसरे सादे जुदेव आसलोले, विधवा आसलोल्यो, जेंटायल्स आसले, हे दुसरे लोक आसले, तांकां बरे भाशेन ते घेनासले. तांचे सगळे अन्याय, अत्याचार आनी दुसऱ्यो वस्तू कोत्ताले. हे भाशेन तांचें जिवीत जड आनी किकोत कोत्ताले. पूण आपल्या सगल्यांनी बरें वागचें, बरें करचें आनी बरें मेळचें हें तांचें धोरण आसलें. मोगाळ भाव भयणीनो, घोडी फारिझेवां भाशेन वो दोन शास्त्रां वो दुसरे जुदेव व्हडले कुळेचे जुदेव आसले ते भाशेन घोडी आमचेंय धोरण जाता. घोडी म्हजें कास्ट, म्हजें शिकप, म्हजें पोजिशन, म्हजें स्टेटस, म्हजे पयशे, म्हजी गिरेस्तकाय ह्या समाजान जें आसा ना म्हजें आसलो आनी कोणूच ना. देखून साद्या मनशांक वो साद्यांक आमी किरकोळ कोता आनी हे भाशेन तांचें जिवीत घोडी जड कोता. आयज आमकां देवाचें उतर आनी जेजू आमकां उगडास कोत्ता की असल्या सवें आमी भोंवता आसतना, वागता आसतना, जेयता आसतना आमी तांकां एकेच नदरेन पळोवंक, तांकां मान आनी रेस्पेद दिवन आनी हे भाशेन आमी देवा मुखार देवाक मानता तसलीं जिवंक हो आडकुळीचो रस्तो घेवंक आमकां उस्कायता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, देव आपल्या कराराक विस्वाशी रावता हें आमी वळखून दिवन आमचें जिवीत आमी भावार्थान जियेता आसतना सगल्या सवें आमी बरे भाशेन जिवंक, मानान आनी रेस्पेदान जिवंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ मागून घेवया. अशें जावं. पेटोवणीच्या वेळार गायन गावया. आसा जेजू, आसा जेजू. C4 पेज 29. C4 पेज 29. Thank you.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसून जावन आमचो वाखाणेचो योद मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावंक आमच्या काळजाची भोगती. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर काळें सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं धुयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सरींचो सगलो दोलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. मुत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. मुत्सर्गी तुका जय जय. बाबा करोसून पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब दिवन आमी बावटाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी संभ्रमतांव. तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगटांव. तुज्या येण्याक आमी अंतरेकतांव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी हांव जिविताचो उडो आनी सर्वांची कास तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडां रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. अदी करून हे मिसान आमी मागता. आनी ह्या दिसांनी आमची भाव भयणां मरून गेल्या तांची दया कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पळजडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची आनी आख्या संवसाराची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये बागेवन झुजे तिच्या पुतीच्या सांगाती बागेवन दोन दुतां आनी सगळें कांय तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. देवाचें उदारपण आमचे सगळें आमी ओळखून घेवंक आमी दुसऱ्या सगळें जियेत आसतना मानान आनी रेस्पेतान पळोवंक आदार मागून जेजून शिकयलेलें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेर पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सबसकाय भलायकी पेकोणी आमकां दी सरींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाटान बोरभाशेन अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमान तुजी सासणेच्या सासनाक. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्या चिसांक शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेदनाराज वट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो तो जो जेजू आमचो सर्वंडार आपल्याचें मांस रगत आमकां वाडटा. आमी ओदीक बाबाटान जिवंक हो जेजू आमकां उस्कायता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्या घेतात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जेका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सोर पोदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाला येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानानी एक वॅक्सीन सोदून काडलां. तें मनशा कुडाक गुणादीक पडल्या पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
उबी रावया. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या उमळीत कोडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवीं कोत्ताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भोगतीन वांटो घेवंक सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. ह्या मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यार क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. आज आमचो ब्रादर रिगन मार्टिन्स पोतून आपले फुडले देवशास्त्राचें शिकोवप करूंक वेता, आपले सेमिनारीन वेता. आमी ताका बरी भलायकी आनी बरो सांड दिता. सर्गीच्या बापान ताचेर किरीत आपलो आशिर्वाद घालून ताका आपले कुरपेन आनी जाणवायेन बरोवंक मागता. आमी सगळीं ताका आमच्या मागण्यांत दवरुया आनीक आमकां किरीत देवाचो आनीक एक यादनीक ह्या गांवांत फाव जावंक मागुया. शेवटाक गायन गावया. मोज्या देवा कारगा E6 पेज 80. E6 पेज 80. To bokshida sogli tuji baka. To pire